Hello everyone, welcome to Videsh classes. So in this video we are going to cover a new topic under the reasoning, that is the clock mirror image type question. So या व्हिडिओन मी दोन टाइप्स क्वेश्चन्स पळयतले. सो फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन्स आसा ते क्लॉक मिरर इमेज. आता अज्यूम करास की तुम्ही इन फ्रंट ऑफ मिरर आसा आणि तुम्ही वॉच पळयता थ्रू मिरर. सो त्या टायमार एक्चुअल टाइम तुमकां ऑपोजिट दिसतलो, राइट. सो सॉल्व करपाक तेका एक मेथड आसा. डायरेक्टली तुम्ही आन्सर काढूंक शकता. अशें न्हू की तुम्ही तो ड्रॉ करतले मागीर ऑपोजिट जे मिनट हँड्स असतात मागीर आर हँड्स असतात ते तुमकां ड्रॉ करपाची गरज ना. डायरेक्टली तुम्ही ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकतले. सेम वे अदर टाइप जो क्वेश्चन्स आसा अंडर द क्लॉक रिलेटेड तो एंगल फायंड करपाचो येतलो तुमकां बिटवीन मिनट हँड आर हँड. तो सुद्धा फायंड आउट करपाक एक फॉर्म्युला आसा. फक्त फॉर्म्युला हितून तुम्ही स्टडी कराच. इजिली सॉल्व जातले. सिंपल आसा. ओके. सो आता पळय फक्त क्वेश्चन पयलीं अंडरस्टँड करून घेयाच की तुमकां एक तर टाइम आयडेंटिफाय करूंक सांगला और एंगल फायंड आउट करूंक सांगला. सो ऑब्वियसली एंगल आसलो जाल्यार डिग्री आसतलो हे याद दवरात. ओके. सो हो जाता पळय फर्स्ट क्वेश्चन. इफ द टाइम इज 420, सपोज वॉचार टाइम 420 जाला, वॉट विल बी इट्स मिरर इमेज. सो तेजी मिरर इमेज कितें आसतली. आमी सपोज मिरर थ्रू जर तो वॉच पळयलो जाल्यार तेजो जो टाइम आसा 420 तो आमकां तो मिरर थ्रू कितें दिसता हें आमकां आयडेंटिफाय करपाक जाय. ओके. सो तुमकां हेच्या खातीर अशें गरज ना की हांगासर तुमी टाइम ड्रॉ करतले. असो 4 एक मिनट हँड आसतलो, एक आर. सो शॉर्ट जो आसतलो तो आर हँड आसतलो आनी आतां पळय सो वॉच आसता एक शॉर्ट आसतलो तो आर हँड आसतलो, मातसो व्हडलो जो आसा तो मिनट हँड आसतलो. ओके. सो हितून तुमकां वॉच ड्रॉ करपाची गरज पडची ना. हितून कितें करा, सिंपल मेथड. तुमकां जर टाइम फायंड आउट करूंक सांगला न्हू, जो कितें टाइम दिला तेका मायनस कराच. 11.60 मायनस कराच हो टाइम 20. नॉर्मल जशें सबट्रॅक्शन करता पळय ते 0 0 काडलो, 6 2 काडलो 4, 1 4 येना. सो कॅरी केला. हांगा 0 उरलो, 11 4 काडले, कितलो उरलो 7. सो जर आमी मिरर इमेज पयली जाल्यार हो आमकां टाइम दिसतलो. जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी नॉर्मली मिररानसून पळोवंक शकता. 420 हो तुमकां ऑपोजिट असो दिसतलो. आता कसो आसा पळय एक्चुअल टाइम ह्यो 4 धर हांगासर 4 आनी 20 तेजे वयरूच येतलो. ओके. सो हांगासर 420. सो आतां जर ह्यो आमी असो पळयतलो, सो ह्यो आमी एक्झॅक्ट असो पळयतलो. जर मिरर आसा, मिररानसून आमकां कसो दिसतलो. आतां हो वॉच आसा, ही अशी फेस आहा ती अशी येतली, रायट. सो आमकां तो टाइम प्रेडिक्ट करपाक जाय. ह्यो असो आसा टाइम, तो असो येतलो. कळ्ळें. ही मिरर इमेज. सो हाफ करपाक जाय. ही इमेज हांगा येतली, हांगासली हांगा येतली. सिलेक्शन जाता. हें हांवें तुमकां मिरर रिलेटेड जो व्हिडिओ अपलोड केला तितून हांवें एक्सप्लेन केलो. मिररान ओके. सो हाफ करप. हो पार्ट हांगा वयतलो, हो पार्ट हांगा येतलो. सो मिररांतलो हो पार्ट टाइम हांगा आसा न्हू 420 हांगा आसा, सो तो हांगा येतलो. सो हें करेक्ट ऑप्शन. सो तुमकां आयडेंटिफाय कर म्हणून पिक्चर्स येयले जाल्यार सेम वे तसोच करात. सपोज तुमकां टाइम दिल्लो जाल्यार एक्झाम्पल 3:05 दिल्लो. ओके. सो तुमचो टाइम असो आसतलो. कळ्ळें. सो हाफ करा. मिरर इमेज कशी जातली, हांगासर मिरर इमेज ही तुमची अशी जातली. काय जातली, ह्यो हाफ आहा, ह्यो टाइम हांगा येतलो, असो येतलो. कळ्ळें. ही तुमची मिरर इमेज जातली. हांगासले आसा पळय ह्यो हाफ, तो हांगा भरप आनी हांगातलो हांगा भरप. सो हो टाइम दिलो जाल्यार तो हांगा येतलो. कळ्ळें. सो हे मिरर इमेज हांवें हे व्हिडिओ थ्रू तुमकां एक्सप्लेन केला. सो तो व्हिडिओज कोणी पळोवंक ना जाल्यार तो पळयाच, मिरर रिलेटेड. ओके. सो आतां जर अशें जर आसा डायरेक्टली 11:16 जो कितें टाइम दिला पळय तो मायनस करप. सो तुमचो आन्सर तुमी हांगा पळोवंक शकता. ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके. सो मोर 2 एक्झाम्पल्स दिले हांवें सेम टाइप. मिरर इमेज ऑफ 6:35. ओके. सो कितें करतले 11:16 6:35 एक्झॅक्टली डॉट डॉट हे इन अ लायन बरयाच. ह्यो हेच्याच सकयल येतलो. जर तुमकां कन्फ्यूज जाता हेच्या सकयल काय ना जाल्यार 0 पुट करात. 0 5 वयचो ना, हांगा कॅरी घेतलो, 10 5 काडलो 5, हांगा 5 उरलो, 5 3 काडलो 2, 1 6 वचो ना, 11 6 काडले कितले 5, हांगा 0. सो 05.25. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 9 10 सेम वे सॉल्व करात. 11.16 म्हणजे 12 हो. कळ्ळें. सो हांगासर 9.10 मायनस करतले. 0 0 7 5 6 1 काडलो 5 उरलो, 11 9 काडलो 2.50. सो 2 आर 50. हो आतां ऑपोजिट दिसतलो पळयच. कसो आसा टाइम ह्यो आतां 9. ओके. ह्यो आतां 9वाचो. ओके. हो आर एंड जालो. 9 10 उरला. सो कसो येतलो, हांगा येतलो. कळ्ळें. सो हांगासर ह्यो 10 आसतलो. सो 9 10. आतां सपोज तुमकां मिरर इमेज हेजी काडूंक सांगली जाल्यार मिरर इमेजी खातीर कितें करतले, हेका हाफ असो करतलो. ओके. सो तुमकां ऑप्शन कसो आसतलो, हांगासर ह्यो हाफ ह्यो हांगा वयतलो, हो एरो असो येतलो, हो 10चो, आनी हो पार्ट हांगा येतलो. सो ही मिरर इमेज जाली तुमची. ही एक्चुअल इमेज, ही मिरर इमेज. टाइम असो वयतलो. ओके. सो हे एक टाइप्स क्वेश्चन जाले. आतां दुसऱ्या टाइपचे क्वेश्चन्स आसा ते एंगल रिलेटेड. सो ते पळोवया. आतां आमकां सेकंड जे टाइप जे आसा जे क्लॉक रिलेटेड आसा पळय, सो तेतून तुमकां एक टाइम्स दितलेच. सेम तुम्ही फाइंड आउट करतले पयलीं एक्चुअल टाइम कितलो दिसता तो विथ द हेल्प ऑफ मिरर, म्हणजे ऑपोजिट
आमकां जेन्ना मिररानसून पळयता पळय तेन्ना टायम कितें दिसतलो हो पयलीं फायंड आवट करपाचो पडलो. मागीर आमी तेंच्या मदीं जो एंगल आहा तो फायंड करतले. ओके, एंगल जो फायंड करतले ते कोणाच्या मदीं आसतलो, मिनट हँड आनी आर एंड आसतलो. हें तुमकां खबर आसा मिनट एंड म्हणजे खंयचो, आर एंड म्हणजे इतलो बेजीक आयडिया आसपाक जाय. सो हेंच्या मदीं एंगल्स जो आसा पळय तो कितलो आसा हें आमकां फायंड आवट करपाक जाय. सो आतां हांगासर फॉर्मुला जो आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट, तो सारको नोट डावन कराच. सो फर्स्ट आमी कन्वर्ट करूया. अ क्लॉक शोज 2:20 हो एक्चुअल टायम जाला. आमकां आतां मिररानसून तो कितलो टायम दिसतलो हो फायंड आवट करपाक कितें करतलें आमी, 11:16सून तो टायम जो आसा तो मायनस करतलो. ही आमची मिरर इमेज जातली, म्हणजे मिररानसून आमकां कितलो टायम दिसता तो. 0सून 0 गेलो, 6सून 2 4 आनी 11सून 2 9:40 टायम. सो हो टायम जो आसा तो आमकां रिफ्लेक्ट जातलो थंयसर. ओके, सो आतां आमकां फॉर्मुला मिनट हँडाचो जो फॉर्मुला जो आसा टू कन्वर्ट इंटू एंगल डिग्री जाल्यार तो मिनट कितलो तो आसा तो घेवपाचो आनी मल्टिप्लाय बाय 6 डिग्री करपाचो. ओके, सो 1 मिनट म्हणजे कितलो डिग्री, 6 डिग्री. हें याद दवरात. 1 मिनट म्हटल्यार कितलो डिग्री, 6 डिग्री. सो तुमकां ते कितले मिनट्स दिल्यात ते घेतले मल्टिप्लाय बाय 6 करतले. ओके, आनी आर एंडाचो फॉर्मुला आसा हो हांगा बरयता. सो आर घेवपाचो, कितलो आर्स दिला तो मल्टिप्लाय बाय 30 करप प्लस मिनट्स कितले आसतले पळय ते घेवप. लायक यो आर जालो आनी हे कितें जाले, मिनट्स जाले तेजे. सो आर आनी यो मिनट्स. सो मिनट्स मल्टिप्लाय बाय 0.5 करप. ओके, सो आमी आतां फर्स्ट एक्झॅक्ट पयली टायम जो आसा तो हो फायंड आवट केला. रायट, आतां मिनट एंगल फायंड आवट करतले. सो मिनट्स जर एंगल फायंड आवट करपाक जाय जाल्यार मिनट्स कितले आसा, हे मिनट्स आं, यो आर्स. सो मिनट्स 40 इंटू 6. सो कितलो डिग्री येयलो मिनट्साचो, 240 डिग्री. मागीर आर एंडाचो फॉर्मुला आर इंटू 30 प्लस मिनट इंटू 0.5. आतां आर म्हटल्यार हो जालो 9 इंटू 30 प्लस मिनट 40 सेम परत घ्या. सो 9 इंटू 30 270 आनी हो मल्टिप्लाय कराच 40 इंटू 0.5. आतां नॉर्मल मल्टिप्लाय करता पळय तशें करा. 5 इंटू 0 5 4 जा 20 0 0 0 4 जा 0 0 0 2. आतां डेसिमल हांगा आसा, हांगा डेसिमल आहा ना. सो हांगासर डेसिमल जावन कितले डिजीट आसा, एकूच डिजीट आसा, जे एकूच नंबर आसा. सो एक नंबर सोडून पॉयंट या. सो हें आन्सर तुमचें 20. सो 290 येयलो आनी मिनट आहे. सो हांचो डिफरन्स सांगला आमकां. सो एंगल बिटवीन फायंड आवट करता. ग्रेटर नंबर घेयाच मायनस स्मॉलर नंबर. 290 डिग्री मायनस 240 डिग्री. सो हे मायनस केलो कितलो उरलो 50 डिग्री. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. हे फॉर्मुला सारखे नोट डावन कराच. वन मोर एक्झाम्पल पळोवया सिमिलर टायप्स. सो तुमकां आनीक मातशें बऱ्या भशेन क्लियर जातले प्रॉब्लेम हे. एट 3:15 फायंड द एंगल बिटवीन हँड्स ऑफ इट्स मिरर इमेज. सो सगळ्यान फर्स्ट टायम काढाच. एक्चुअल मिरर इमेजीन कितें जाता तो 3:15. हो मायनस केलो. 10सून 5 उरले, हांगा 5 5सून 1 4 11सून 3 काडले 8 8:45. आतां तुमकां मिनट जर फायंड करूंक जाय जाल्यार कितें करतले, 6 डिग्री मल्टिप्लाय करा. हो मिनट्स आनी हो आर्स. सो 45. सो जर हे मल्टिप्लाय केले 45 इंटू 6 5 जा 30 6 4 जा 24 प्लस 270 डिग्री जालो. आनी आर्साचो जर फायंड करतले 30 इंटू टायम घेयाच 8 प्लस मिनट्स 45 इंटू 0.5 8 3 जा 240 आनी 45.5 0.5 5 5 जा 20 5 5 4 जा 20 प्लस 2 0 5 0 0 5 2 2 कितलो डेसिमलच्यान एक डिजीट आसा. सो एक डिजीट हांगा लियास 22.5 येयलो. ओके, ह्या टायमार तुमकां फूल बरोवपाचें पडलें. कित्याक 0 आसलो जाल्यार कन्सिडर करपाची गरज ना, डायरेक्ट 22 बरोवंक शकताले. पण हांगा 5 आहा म्हणून तुमकां हांगा बरोवपाक पडलो. सो हे दोनूय प्लस केले 262.5. आतां व्हडलो नंबर खंयचो आसा तितूंतलो 270 या. सो मायनस करा 270 डिग्री मायनस 262.5. सो मायनस करतना अशें केल्यार चलता. ओके, सो मायनस करतना अशें कराच पळयास 262.5. ओके, हांगा पॉयंट ना म्हटल्यार 0 दियास. हांगासलो सो हांगा 0 आसा. रायट, सो कॅरी करात. हांगासर 10 येयले, 10सून 5 हांगा 9 उरले, 9सून 2 7 हांगासर 6 0 0. सो 7 पॉयंट कितलो उरलो 7.5 डिग्री. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो लायक दीस तुमी सिमिलर टायप जर क्वेश्चन्स येयले जाल्यार अशे तरेन सॉल्व करा विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मुला. द मिरर इमेज ऑफ क्लॉक शोज 12 नून. सो मिरर इमेजीस कितलो घेता 12 नून. सो दोनूय हँड्स जे आसतले एकाच कडेन आसतले. वॉट इज द एक्चुअल एंगल. सो त्या टायमार एंगल कितें आसतलो,
0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री. सो दोनूय एरो एकीच कडेन आसा म्हटल्यार तो कितलो डिग्री जालो 0 डिग्री जालो. सो टेस्ट लिंक जी आसा ती डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसा. क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आनी टेस्ट लिंक अटेम्प्ट करात. थँक्यू.